Gesù, 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 Shanti tuzo amche bito, Shanti tuzo amche bito, soldas di Maudi, Maudi dobo, soldas di Maudi, Maudi dobo, Gesù, 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 Karzaci Shanti amci shobi, Karzaci Shanti amci shobi, Tisrati amka tudi, Tisrati amka tudi, Gesù, 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 Bapa ci Shanti amci rukoi, Bapa ci Shanti amci rukoi, Zusa ci mora, mora mikoi, Zusa ci mora, mora uboi, Gesù, 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 Shanti charosatya amka tuloi, Shanti charosatya amka tuloi, Sasna chi Shanti, Shanti pavoi, Sasna chi Shanti, Shanti pavoi, Gesù, 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 शांतीचो तोर, शांतीचो जेजू ह्या वेळार आमच्या दोळ्या मुखार भोव पवित्र संस्कारान आशीर जाला. ह्या शांतीच्या दुताक, ह्या शांतीच्या सोन्याक सगलो मान, सगली महिमा फावो. ह्या शांतीच्या सूर्याक आमी पोरनीपाट आनी नमस्कार करूंक फावो. आमची मान बागाव, आमचें काळीज उगडून, आमचें मन उबारून, सगलीं आमी खालतिकायेन, सगल्या मनान, सगल्या काळजान, सगल्या बळान, सगले सोबतेन आमच्या एकल्याच सोन्या देवाक पोरनीपाट आनी नमस्कार करूया. नमस्कार तुका करता, मोगाचो तुका दिता. नमस्कार तुका
जेजू तुजे मुखार आमी ह्या वेळार दिमी घालून वो बसून आमचे भोंवतणी जितलोय आवाज जाता तो आमच्या कानार घेता. काय बरो आवाज पावसाचो. पावस देवा कडलो येता. उंच अंतराळार थावन जमनीर पडोन शेतकामत्याक बी आनी जमनीक पीक दिल्या बगर तो परतो वचना. त्याच बरोबर होच पावसाचो आवाज भिरांकूळ वस्तूय आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. हुंवार येवन लोट येवन जायते निसणटणूय जाता. हेंच पावसाचें उदक व्हांवून वेतलें. जो मेळ आसा, चिकोल आसा, तो आपल्या बरोबर उडून वता. पूण जंय जंय वेता थंय थंय जिवीत दिता. आयज सकाळी दुनिया तुज्या पांयाशी रावून आमच्या जिविताचें अर्पण आमी करता. तुका अर्पिता दुनिया आमचें जिवीत. हें जिवीत आमकां तुवें दिलां. आमच्या जिविताची दर एक घडी, आमच्या जिविताचो दर एक भाग तुका दुनिया भेटयता. अर्पिता तुका आमचें मन. अर्पिता तुका आमची कूड. अर्पिता तुका आमचो आत्मो. वय दुनिया, हे सकाळी तुजेशी येवन तुकाच आमी उबारता. आमची चिंतनां, आमचे आवंडे, आमच्यो पोरण्यो दुनिया तुका भेटयता. तुजे मुखार उबारता. आमच्यो सगल्यो मांडण्यो, आमचे प्लॅन्स ह्या आयच्या दिसाचो आमचो सगलो वावर दुनिया तुज्या हातांत घालता. हे सकाळी तुज्या पांयाशी दिमी घालून दुनिया तुकाच भेटयता. सगळी तुवें आमकां दिल्ली देणी तुज्याच हातांतली घेतलेली. तुवें आमकां उदारपणान दिल्ली सगळी देणी, सगळे आमचे गुण, आमची कला, आमचे शिकप, आमच्या दिसा दीस पडटो भाव तुका दुनिया भेटयता. हे सकाळी भेटयता दुनिया तुका सगळे आमचे संबंध, आमचे रिलेशनशिप्स भेटयता. तुका सगळे आमचे बरोबर वावर करपी, शिकपी, शिकोवपी तुकाच उबारता दुनिया. सगळे आमचे पदवेन आसलेले मनीस, जुट्टी घेवन आसलेले मनीस तुकाच भेटयता दुनिया. जे आमचे वयर जांकां जबाबदारी आसा, तशेंच आमचे जबाबदारी खाल कोण आसात तांकांय सगल्यांक दुनिया ही सकाळी तुका उबारता. भेटयता दुनिया तुका आमचें जैत. तुकाच उबारता आमची हार. दुनिया तुज्या हातांत घालता आमची शेतां मळां, आमची भाटां बेसां, आमचे जमनीर उत्पन्न जाता तें सगळें तुज्याच हातांत घालता दुनिया. सगळे तरेचे निसणटण भो करून ह्या दिसांनी आख्खो संवसारभर पावसाक लागून जाल्लें निसणटण दुनिया तुज्या हातांत घालता.
ही आमची ओपणी तू मानून घे दुनिया. तुकाच पिकयता दुनिया सर्व म्हजे तुझ्याच हातांत घालता बापा. आमचें अर्पण दुनिया मानून घे, आमचें जिवीत मानून घे. जेजूचेर नदर दवरून आमचें मन काळीज आमचो आत्मो आनी आतांच आमी उचाल्ला ते सगळे बापाक उबारुया. तुकाच बापा सूर मोजे ह्या सकाळच्या दिसा तुकाच वोगता जिवितांतले सगळे सूख आनी दूख. म्हज्या जिवितान येतले आटेविटे, म्हज्या जिवितान येतले प्रश्न, म्हज्या जिवितान येतली खुशालकाय तुकाच बापा वोगता. जेजू तूं म्हज्या सांगाताक राव. म्हज्या कश्टांनी, म्हज्या प्रश्नांनी, म्हजे खुशालकायेक, म्हज्या सगळ्या जिविताच्या ह्या प्रयत्नांनी तूं म्हाका तुजो आसरो दी, तुजो आदार म्हाका दी. आयचो दीस बरे तरेन, आयच्या दिसाक आसलेले सगळे बरेपण हांवें अणभवूंक उक्तें मन, आयतें मन आनी तुज्या आज्ञाक पाळो दिवन म्हाका शिकय. तुकाच बापा म्हजें जिवीत हांव भेटयतां. प्रश्नांनी घुस्पलोले म्हज्या जिवितान येतले खुरीस
तुका बापा वोगता पिडापीड सोंसून आपले जिवीत सारतेले मणिपूरची आमची बाबा भयणां तांकां तुजे मुखार हाडटा. पावस गोरदार नासून आपले जिवीत सारतात ह्या कोश्टांनी तांचे सांगाता राव म्हूण ह्या वेळार प्रार्थना हांव करतां. बाड भोव करून पावसाचो वोरयो बुट्टी आयल्या त्या आमच्या जायत्या भावा भयणांक तुजो आसरो दी. गोरदार शेतां भाटां जनावरां सगळीं नश्ट जाल्या. हुस्को कुटुंबाची वांगडी जोडी पडल्या. सगळ्यांक तुकाच बापा वोगता. तूं जाणाय सायबा ह्या आमच्या प्रयत्नांनी तूं जाव आमकां आदाशिरो. इस्रायलाचे पोरजेक तुवें वाचयलो तुजो आसरो तेच परी आमकांय तुजो आसरो दी. हे पोरजेक साणें नाका येसुबेन. जेजू जिवीत दिता ताचे मुखार तुझे हात उक्ते कर. जेजू मोग वांटा ताचे मुखार तुझे काळीज उगड. जेजू समजणी दिता ताचे मुखार तुझे मन उबारून दवर. जेजू दिता नवी दिशा नवी नदर तुझे दोळे ताचेरूच दवर.
ह्या वेळार तुज्या काळजान तुज्या मनान उपजतले उमाळे व्हडल्या ताड्यान ताचे मुखार उच्चार. Heavenly Father, I come before you, the broken heart, tears in my eyes, to see what is happening all around. We are all shattered, and yet our hope is in you. Our love is in you. Our peace is in you. Fill all of us With that hope, with that love, with that peace which only you can give us. We come with our fears, with our anxieties, with our troubles. With all that is happening in the media, Heavenly Father, enlighten in our minds that we may be people of the truth, that we may not be carried away with all that is false, and and continue to trust and hope in you. as you say, Save the people of Israel. you will save Save us too. I thank you, Father, for that hope. you give us.
सर्वेस्परा मुखार येया, ताका वासूया तो तीर कडून आमचे कारूण ताका वाखाणुया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो युखार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयज आमी 5वें 9वें सांतानाचे परबेचे तयारेचें करता. खेरीत भाशेन सगळे आमची मागणी आमचे पासत आनी आमच्या जाणट्यां पासत आमी देवा मुखार दवरुया. भोव करून आयज खेरीत भाशेन मागुया आमच्या देशा पासत आनी आमच्या राज्या पासत. ह्या दिसांनी आमच्या पार्लमेंट सेशन तशेंच एसेंब्ली सेशन चालू जाल्लीं आसात. हे आमचे जे वेंचून काडलेले जावं पार्लमेंटेरियन्स आसात वो आमचे MLAs आसात तांकां सगल्यांक देवाची कृपा फावो कर म्हूण मागुया, जाणवाय फावो कर म्हूण मागुया. जें कितें सत आसा तें तांणी उलोवंक आनी जें कितें आमच्या देशाच्या आनी आमच्या राज्याच्या बऱ्याक पडटा तसले निर्णय तांणी घेवंक खेरीत भाशेन तांचेर खेरीत कृपा मागुया. ह्या दिसांनी एके भाशेन आमचो देश तशेंच आमचें राज्य पासून एके लॉजीकशें सांपडलेलें आसा. जायतें वायट जें आमच्या देशांत आनी आमच्या राज्यांत जें चलता ताचे विशीं आमचे वडील आसात तांकां फावो ती कृपा मागुया आनी हे लॉजींतली आमकां निवार आनी न्हीद आमकां फावो कर म्हूण आमी खेरीत भाशेन मागुया. दुसरें तेसांव आयज आमी भेटयता टॅलिस फॅमिली हांच्या सगळ्या सोंपून गेल्ल्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आमच्या मागण्यान आयज दवरुया. शर्विल फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. जीं कोण भलायकेन बरीं ना जाल्लीं आसा आनीक तांकां पेकोवणेची गरज आसा तांचेय पासत मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, जेजू आमकां आयला तो जिवीत दिवंक आयला आनी तें जिवीत दिवंक फकत एकूच घडयेक न्हू, एकूच दिसाक न्हय, पूण सगळ्या वेळार सगळे घडयेक सगळ्या दिसांनी. आनी तरी आसतना जायते फावटी जेजू आमकां दिवंक आयला तें जिवीत आमी घेवंक पावूंक ना. घडये आमच्या मनाच्या निबरसाणीक लागून वा आमच्या काळजाचे धारवणायेक लागून वा आमच्या पातकाक लागून देवाचे काकलुतीक हे मिसाचे सुरवातेक उलो मारुया. हांव पातकी सुरपद्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजसान आनी एरोनाक फारोआ मुखार जायतीं अजापां केलीं, पूण सर्वेस्परान फारोचें काळीज दारून केलें आनी तो इस्रायलाच्या पुता धुवांक आपलो देश सोडूंक दिना जालो. इजिप्ताच्या देशांत सर्वेस्परान मोइजसाक आनी आरोनाक सांगलें, हो म्हयनो तुमकां सगल्यांतलो पयलो जातलो.
तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. इस्रायलाचे आख्खे सभेक उलोवन अशें सांग, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या हिणांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्ख्या मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जाता जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच एका शेजारी कुटुंब आसा ताका त्या कुटुंबांत मनशां आसात ते प्रमाणे भागाक घेवचें. जण एकलो कितलें खातलो तें पळोवन जेवणाक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय कोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकडोय बी तुमच्यान घेवून येता. ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखे पर्यंत तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळी इस्रायल परजा एकठांय जावन सुर्या दारेर पडच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटलीं. मागीर ताचें इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी तें जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घराच्या दारांचेर, दोनूय कडब्यांचेर आनी उंबराचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उजार भाजून खावंक जाय. कोमीर घालूंक नासलेलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. ओरवें वो रांदून ताचें कांयच खावचें न्हय, पूण उजार भाजलोलें. तोकली, पांय आनी आंतकोडी सोकला पर्यंत कांयच दवरचें फावना, कित्याक उत्ता तें दीस उदयचे आदीं तुमी लासूंक जाय. तुमी तें जेवण हे भाशेन करूंक जाय. तुमच्या पेंटाक बांदात, पांयांक वांडो घालात आनी हातांत एक दांडो घेयात. वेगीं वेगीं तें जेवण तुमी जेवतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पासकांचो. ते राती इजिप्ताच्या देसांतल्यान हांव वेतलों आनी सगल्या माडगोल्यांक जिवेशी मारतलों, मनशांक तशेंच मोनजातीक. आनी इजिप्ताच्या सगल्या देवांक हांव खास्त लायतलों. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावतात तीं घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुणा. आनी तें रगत दिश्टी पडटूच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलों. आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक कास्ट लायतलों तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी समोर उमतल्यात. संस्थीचे संस्थीक फॉर्मायलोलें उत्सवाचो दीस कसो तो तुमी सांबाळटल्यात. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. जबाब. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. जबाब. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक कोत्तलों. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलों. जबाब. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा, तुजो चाकोर हांव. तुजे चाकोनीचो पूत म्हज्यो सांकळ्यो तुवें तोडून उडयल्यात. जबाब. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवाचनेचें बलिदान भेटयतलो. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार चलतलो. जबाब. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. उद्गार. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक
सोमी म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात. Sorvespora zui zui, Sorvespora zui zui, Sorvespora zui zui, Sorvespora zui zui. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी जेजू एका सोनवारा शेतांतल्यान वेतालो. ताचे शीस भुकेल्ले देखून कोणश्यो काडून खावंक लागले. फारिजेवांनी तें पळोवन ताका म्हणलें, सोनवारा दिसा करूं नजो तसलें काम, हे पळय तुजे शीस करतात. पूण ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरान गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सत्या नासली, पूण फकत यादनिकांनी खावूं येताले ते देवाक भेटयलोले उंडे तांणी केले. हें तुमी वाचूंक ना? वो सोनवारा दिसा यादनीक देव मंदिरांत सोनवार मोडटात, तरूय गुन्यांवकार जायनात. हेंय तुमी समृतीन वाचूंक ना बी? तर हांव तुमकां सांगतां, देव मंदिरा परस व्हड कोण एकलो हांगा आसा. म्हाका दया जाय, बोली नाका. ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणो आसल्यात जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशांक तुमी गुन्यांवकार करचे नासलेत. तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय धनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसाक आनी ह्या म्हयन्याच्या 17व्या दिसाक ही उतरां आयज आमी पयल्या वाचपान भाव भयणीनो आयकल्यात. आनी ह्या दिसांनी कितें घडपाचें आसा? पास्क घडपाचें आसा, पास्काची समरंभणी. आनी हें पास्क जे लोक इतलो तेंप इजिप्तकारांच्या गुलामपणान जियेले आनी आतां सुटका घेवपाक वेतात तांचें पास्क. देवान दिलोलें पास्काची समरंभणी. आनी ही समरंभणी कशे भाशेन जावची तो बरे भाशेन कायदो बरोवन दिलो. दर एक वस्त एक बारीकसाण थंयसर त्या कायद्यान देवान मोइजेसा वरवीं एपर्जेक दिली. भाव भयणीनो, हो कायदो कित्याक? हो कायदो जिवीत दिवचे पासत. कित्याक देवान जशें सांगलें, हे रातीक हांव खास्त लावंक वेतां. खास्तीची राती. खास्त कोणाक पडटली? दर एका मालगड्याचो हांव जीव काडटलों. हांव त्या वाटेन वेतलो, जावं मनजातीचो जावं मनशांचो मालगड्याचो जीव काडटलो. आनी हो जीव काडटलो खास्त दिवपाक. खास्त कित्याक पासत? कित्याक देवाच्या आज्ञाचेर आमी आड गेल्या. देवाचेर देवान जें कितें शिकयल्लें, देव जें कितें करूंक मागता तें आमी करूंक ना. ह्या पासत ती खास्त. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांतूय आमी पळयता ही कायदे जे दिल्ले, ह्या कायद्या विशीं ते कायदे आमी पाळटाव काय ना हेंय पळोवपाचे मनीस आसात. आनी हे कायदे जेन्ना जेजूचे शीस पाळिनात, तो कायदो मोडटात सोनवाराचो, तेन्ना ताणें जेजूच्या तोंडार सांगलें, तुजे शीस हे कायदे पाळिनात आनी तूं तांकां सांगना, तुंय तांचे बराबर आसा. भाव भयणीनो, कायदे जे देवान मनशा पासत केल्ले, मोइजेसा वरवीं दिल्ले, त्या कायद्यांचेर जेजू आनीक एक नदर मारता. कितें जाल्ले आसा ते कायदे? हे कायदे मनशांनी एमेंड केल्ले आसात. आनी एमेंड म्हणटा तेन्ना ही बदलणी हे भाशेन केल्ली आसा, जे कोण ल्हान आसात, जे कोण सादे मनीस आसात, तांचेर पदवी दवरचे पासत हे धर्मशास्त्री आसात, तांणी ह्या कायद्यांचो अर्थ थोडे फावटी बदललेलो. तातूंत आपणाची थोडीशीं कुसां लायलोलीं. आनी देखूनच
असल्या कायद्या वरवीं ही बारीक बारीक जी कुसां तांणी लायलोलीं ती कुसां घेवन हे पोरजेक सोतायताले. बाबडीनो आयज आमी आमचेर नदर मारीत जाल्यार, आमच्या कायद्यांचेर नदर मारीत जाल्यार आमचे कायदे एकदम बरे भाशेन आसात. आमी भारताच्या संविधानांत आसात. आमचें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खरेपणी एकदम बरें. आख्ख्या संवसारान जीं कॉन्स्टिट्यूशन्स आसात तांच्याहून आमचें सगळ्याहून बरें अशें म्हज्यान अभिमानान म्हणूं येता. पूण आयज हे कायदे बदलीत रावपाक आमचे सरकार जे आमी वेंचून काडलेले आसात, आमी वेंचून काडलेले विधायक जे आसात तांणी जायतीं असलीं आडगां केल्लीं आसात. आनी परतून आमकां एमेंडमेंट्स म्हूण येतात. आयज आमच्या भारताच्या पार्लमेंटान FCA फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एमेंडमेंट बील हें टेबल जाता. हाचे विशीं बरी म्हायती आमी आमचे इगोर्जेन तरी सांगल्या आनी आमच्या जायत्या ग्रुप्सांचेर घातलेली आसा. कॉम्पिटिशन्स पासून घडोवन हाडलेली आसा. हाची म्हायती सगल्यांक पावचे पासत आनी आमी कितें तरी करचे पासत. हे एमेंडमेंट्स करीत भशेन जो बदल हाडलेलो आसा, भोव करून आतां आमी FCA फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट जो आसा ताका एमेंडमेंट, ताची बदलणी हाडटा तेन्ना आमची जायतीं रानां नाच जावपाचीं आसात. आनी कित्याक ना जावपाचीं आसात? कित्याक आमची मनशांची आस इतली वाडलेली आसा की आमी आयज पासून जें कॉन्क्रिटायजेशन केल्लें आसा तें आमकां पावना. तातूंत भितर आमकां कमिशन जें घेतलेलें आसा आमच्या ह्या जांच्या हातान पदवी दिल्ली आसा तांकां आजून पावना. आस काबारूच जायना. देखूनच जें आमच्या रावपाच्या वस्तींनी जें आसा तें काबार केल्या उपरांत आतां रानांनी भितर सरून थंयसरलें काबार करून थंयसरलें सगळें लुटूंक हे कायदे बदललेले आसात. एमेंडमेंट आसात ते थोड्या मनशांक जे कोण असले बांदपी आसात वो उद्योगपती आसात तांकां फायदो जावपाक हे एमेंडमेंट्स केल्ले आसात. आनी ह्या पासत सायंटिस्ट जे आसात, शिकलेले मनीस जे आसात, कायदो जे जाणात तांणी आपलो ताळो उबारलेलो आसा. हे एमेंडमेंट्स फाटीं घेवचे, हें बील टेबल पासून करचें न्हू अशें म्हणून मागलेलें आसा. जाल्यार असलीच परिस्थिती भाव भयणीनो जरी तर येवन हे आमचे कायदे बदलतात हे भाशेन जे देवाक नाकात तसले, जाल्यार खास ती येनासतना रावची ना. जें कितें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, देवान म्हणलां हांव ह्या मालगड्यांक जिवेशी मारतलों. ही खास्त आमचो देव भोगसण्याचो देव, मोगाचो देव, पूण आमचो देव नितीचोय देव. आनी नीत करता तेन्ना हे नितीन आमचें कितें जातलें? भोव करून जीं कोण हें सगळें वायट जें आसा ताका ओगी रावन पडयतात, ओगी रावन आयकतात आनी तें करूंक दितात, तांचें कितें जातलें? हे मालगडे जावं जनावरांचे वो मनशांचे अशें देवान म्हणलें. आनीक सगळे मालगड्यांक तांचो जीव काडलो. थोड्यांचो गुन्यांव ना, तांकां खबर पासून ना कितें चल्लेलें आसा तें. पास्क म्हणलेलें चलता हें तांकां खबर पासून नासली, जावं इजिप्तकारांक जावं ह्या जनावरांक, पूण जीव गेलो. भाव भयणीनो, आमकां आयज करपा मागुया, जरी तर आमी आमचें मन बदलना, जरी तर असलें देवाच्या कायद्यांचेर आड वचपाचें आमी सोडून दिना आनी आमी जे वेंचून काडलेले आसात, एसेंब्लीन बसलेले आसात वा पार्लमेंटान बसलेले आसात, ते जरी तर आपली मनां बदलिनात जाल्यार आमचेरूय खास ते येवपाक वेळ लागचो ना. ह्या पासत आयच्या दिसा की खेरीत कृपा आनी हो खेरीत उजवाड आमकां सगल्यांक मागुया. परजेक तशेंच परजेन वेंचून काडलेल्या विधायकांक ही फावो ती जाणवाय दी म्हूण मागुया. आनीक सोनवारा दिसाक जिवीत पिड्ड्यार करूंक न्हय, पूण जिवीत आमी समारंभूंक टू सेलेब्रेट लायफ जेजू शिकयता. आनी हेंच सेलेब्रेशन, ही समारंभणी आमी ह्या आल्ताराचेर करता. कित्याक मेंढऱ्याच्या रोगतान आमकां खुणायिल्लीं आसात तीं साल्वार जातलीं, आनी जांकां मेंढऱ्याच्या रोगतान खुणावंक ना तीं साल्वार जावचीं ना. तर हेच मेंढऱ्याच्या रोगतान खुणावपाक हो मेंढरो आमचे पासत ह्या खुर्सार मेलोलो आसा. आनी ह्या रोगतान आमकां सोडयल्यान जाल्यार हेंच रोगत आतां आनी हेंच मांस आमी ह्या आल्ताराचेर हाजीर करता आनी तातूंत वांटो घेता. तर आमकां सगल्यांक करपा मागुया, ह्या आमच्या मेंढऱ्याच्या रोगतान आमी सगळीं सोडयलेलीं जावंक आनी जिविताची समरमणी करतात तसलीं दर दिसाक दर घडयेक सगळ्या वेळार देवाच्या आशिर्वादान आमी जिवीत समरमतात तसलीं मनशां जावंक आमकां करपा मागुया.
कायम घेऊया C10 पेज नंबर 32 C10. बाबा बोली बाबा पेठो आपल्या अशा उदाहरणार्थ आम्ही दाखवांचं सर्व दाखवायला दिला म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडूंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पसण करून दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासनाच्या देवा सर्व काळयान सर्व ताई जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय. पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या पोटान उत्सुर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय उत्सुर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. तुज्या खुर्सा जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून दिसुया. संवसाराच्या सोडवणाराक आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणात. देवान आमकां कायदे दिल्यात ते आमकां जिवीत मेळचे पासत, आमी जिवीत समरमचे पासत. तर हेंच जिवीत आमकां सगल्यांक फावो कर आनी आमचे कायदे सगळे नितळ आनी निर्मळ दवर म्हूण मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणात. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. सोम्या जेजू आमच्या काळजांत रावूंक ये, आमच्या काळजांत रावूंक ये. बाबा वचून देवून आयलोय, आमचे साको मनीस जालोय. सासणाक तुजें येवजण जालें, आमचे मोगे बिरार करचें. सोम्या जेजू आमच्या काळजांत रावूंक ये, आमच्या
सोम्याचे सोये आमच्या काळजात रावून घे, आमच्या काळजात रावून घे. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडो हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बाबडीनो, आमी आयज मिसाचे सुरवातेक मागलां, तशेंच आयज नियाळानूय उगडास केला. तशें FCA फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एमेंडमेंट बील 2023 तें आयज आमच्या पार्लमेंटान टेबल जावचें आसा आनी हाचे विशीं आमी तुमकां पाठयल्ली मेल धाडपाक. तशेंच एक धाकटेंशें कॉम्पिटिशन केल्लें मुद्दम. ह्या कॉम्पिटिशनान तरी आमी भाग घेवन हो आमचो प्रोटेस्ट जो आसा वो आमचें मन जें आसा तें आमच्या सरकाराक कळूं. जरी तर कोणें करूंक ना जाल्यार आयच्या दिसाक तरी करचें. आनीक जे कोणें केलां तांणी आपले स्क्रीनशॉट काडून हे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हांणी जें आमकां ल्हानशें कॉम्पिटिशन घडोवन हाडलेलें आसा तातूंत तुमी सगल्यांनी भाग घेवचो म्हूण तुमकां उलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गाळून घेऊया. U23 पेज नंबर 241. U23 दुसरो श्लोक. तुझे गेला